माशेल महिला कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार परतून आक्रमक जाल्यात। आर्थिक भानगड करपी संचालक मंडळाचेर कायदेशीर कारवाय करून ठेवीदारांक तांचे पैसे परत करपाची अशी मागणी ते मुख्यमंत्र्याकडेन करतात। हे बँकेत 90% परस चड ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक आनी बायलो आसात। ह्या भानगडीन सहकारी संस्थांचे निबंधक जापसालदार आसा। ताणें योग्य वेळार ऑडिट करूंक ना। 2019 वर्साचो ऑडिट अहवाल 2022 वर्सा उपलब्ध केल्लो। योग्य वेळार ऑडिट करून त्याच वेळार अहवाल सादर केलो जाल्यार त्याच खिणाक ही भानगड सुदारूं येता आसली अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें। ज्येष्ठ नागरिकांक, ल्हान वेवसायिकांक, उद्देजांक, बायलांक आनी हेरांक फाटलीं 3 वर्सां हांचो खर धपको बसला। आता ह्या भानगडीक जापसालदार आशिल्ल्या पिग्मी एजंटांक, वेवस्थापकांक, संचालक मंडळाक आनी सोसायटीच्या सवलतींचो चुकीचो फायदो घेतिल्ल्या लोकांचेर कायदेशीर कारवाय करून हे प्रकरण सुटावे करचे अशी मागणी आशिल्ल्या ठेवीदारांनी केली। फॉन्तेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार। हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशें म्हणटात। जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात। पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो। 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनास वाठारांत रंगीबेरंगी घरांसामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो। हालीं तेंपार फॉन्तेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटा। भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा। थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय। गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजेरीन प्रकाशन जालें। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकान फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा। राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून तें ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सांगलें। गोयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौखण मीटर जमीन 5 कोटीन पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता जाल्यार गोंयकारांची कमोनदादीच्या जमनीचेर बांदलेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकर हांणी केलो। खासगी विद्यापीठा विशीं आयतारा खासा बसका जातली अशें कानोळकर हांणी सांगलें। अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला। बस स्टँडाच्या पाक्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या। पावस पडटकीच उदक भितर गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात। फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गळतीचो सामको वायट अणभव आयलो।
असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर व्हड परिणाम जाला। देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला। अंदू नाल्लांच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या। जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक महत्वूय आसा। मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या। बाजारांत नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपाळाचेर आटयो पडटात। चवथी पयलीं बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो, उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणांत सवाय जाल्ले। आतां परत नाल्लांचो दर वाडला। एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात। असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला। तातूंत रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान नाल्लाचें पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगलें। इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या खासगी घराचेर शेनवारा ड्रोन हल्लो केलो। टायम्स ऑफ इस्रायलाच्या खबरां प्रमाण हो ड्रोन हल्लो लेबनांतल्यान सुरू जालो अशें कळटा। हातूंत कोणाक कांय जावंक ना। ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी तांची घरकान्न सारा घरान आशिल्लीं। इस्रायली लश्करान आनीक 2 ड्रोन आडयले। इस्रायल संरक्षण दळान सांगलें शेनवारा लेबनांतल्यान इस्रायलाचेर 3 ड्रोन उडयले। तातूंतलो एक सिझेरिया शारांतल्या इमारतीचेर पडलो आनी ताचे उपरांत लेबनांतल्यान आनीक 2 ड्रोन उडयले। ते उपरांत गिलोट लश्करी तळाचेर अलार्म वाजपाक लागलो। मजगतीं IDFन आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेक हो हल्लो आडावंक अपेस आयिल्ल्यान हो हल्लो जालो अशें मान्य केलां। ड्रोन हल्ल्याचो तपास करतात अशें ताणें सांगलें। जर्नल ऑफ पब्लीक हेल्थाच्या एका अभ्यासान दाव्या हाताच्या लोकांक हेरां परस भलायकी समस्यांचो धोको चड आसता अशें दिसून आयलां। संशोधकांक तांच्या संशोधनांत दिसून आयलां की कांय परिस्थितींत दाव्या हाताच्या लोकांक दुयेसाचें प्रमाण चड आसता। हाका जायतीं कारणां आसात। तातूंतलें पयलें कारण म्हळ्यार अनुवांशीक कारण म्हळ्यार आनुवंशीक समस्या। ते भायर ब्रेन कनेक्टिव्हिटी आनी पर्यावरणीय कारणां हाका कारणीभूत थारूंक शकता। तशेंच स्तनाच्या कॅन्सराचो धोको, स्क्रिप्टोफिनिया जावपाचो धोको चड आसा। उजव्या हाताच्या लोकां परस मूड स्विंग, हुस्को, अस्वस्थताय, चिडचिडेपण, पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर ह्यो समस्या दाव्या हाताच्या लोकां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येतात। इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे संस्थेन क्षयरोग सोदून काडपा खातीर नवे हँडहेल्ड एक्स-रे उपक्रम तयार केला। ह्या उपकरणाच्या मजतीन टीबी चांचणी उण्या वेळान सहजपणान करूं येता अशी माहिती ICMRचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल आणि वखदां नियामक प्राधिकरणाच्या भारत 2024च्या 19व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेन दिली। मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसाक लागून टीबी जाता। ताचो सोद 1882 वर्सा जर्मन शास्त्रज्ञ रॉबर्ट कोच हाणें लायलो। भारतांत टीबीचेर उपचार सहजपणान मेळटात, पूण अजूनय ह्या दुयेंसांचो आंकडो वाडत आसा। हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार चडशा लोकांक टीबीची लक्षणां कळना। कुडींत हो दुयेंस गंभीर जाता तेन्ना लोक उपचारा खातीर वतात। देखूनच आतां हँडहेल्ड एक्स-रे उपकरणाक लागून हो दुयेंस बेगीन वळखुपाक मजत जाली। मेर्शे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावणा खातीर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले। शेनवारा सकाळीं 11:30 वरांचेर नवे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचेर तांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायला। मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। कोर्टाचे म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशां मदीं भाशांतर जावप सामकें गरजेचें। सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला। देखून गोंय खंडपीठानूय आपले म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश कोंकणींतल्यान भाशांतरीत करचे अशें तांचें म्हणणें। अपमानकारक भाशेक खास करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचें न्याय वेवस्थापन कसलेंच स्थान ना। देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशें चंद्रचूड सांगतात। आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्यात, कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हूण। गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा, ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची तांक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो।
सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फकत पायाभूत सुविधा पुरते मर्यादित आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज आयकून घेवप हें म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्यायवेवस्थेचो कोणो जावन आसा अशें तांचें म्हणणें. गोंयांत न्यायीक सुविधा उबारपाचे दृश्टीन सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. मेरजेचें जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुदारीत न्यायीक सुविधांचे ताजें उदाहरण आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्यान फुडें आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. वागुर्मे बोटीचेर काम करपी कामगार विकास कुमार चुतेला कुमार उत्तर प्रदेश हाका शॉक लागून मरण आयले. ही घडणूक शुक्रारा सांजे वेळार घडली. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण वागुर्मे न्हंयचेर बोट निवळ करपाचें काम शुक्रारा सांजवेळार सुरू आशिल्लें. त्या वेळार विकास कुमार हो कामगार सकयल देंवतना पडलो. त्या वेळार बोटींतल्या बल्बाक ताचो हात लागलो आनी शॉक लागली आनी तो जखमी जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर जखमी अवस्थेंत बेतकी कुमार भलायकी केंद्रांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन धाडलो, पूण उपचारा मजगतीं शुक्रारा रातीं ताका जीएमसीन मरण आयलें. माड्रोळ पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या फुडारपणा खाला हे घडणुकीचो पंचनामो केलो. बिरनोडा पेडण्या शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायचो धनी प्रमील राव हाणें राना खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांदरो लावचो अशी संबंदीत धन्यान मागणी केल्या. गोंयांत 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली.
सांकवाळच्या लोकांनी पणजीच्या आझाद मैदानाचेर जमून भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केली. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानो रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक हांणी दिल्या. पुणे खंड ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळी रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. पुणे सांखळी आनी सोनशी सत्तरींत येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या खंड वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला जाल्यार पुणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद मळीक हांणी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेंत पास जालो. जे मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे ना अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केला. मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यात 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले. केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हाणें सांगलें. आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतला अशें जिंगाडे हाणें सांगलें. कळंगूट मतदारसंघात रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वांगडा बसका घेतली. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात. देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या. तशेंच हे विशींचे निवेदनपत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केलां.
गोयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल फॉर सोसायटी हांचे मुखार मांडपाचो निर्देश दिले. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पयशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार बेन्झी वेगस आणि हेर अधिकाऱ्यां सयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली. उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पहिल्या टप्प्यान कोलवा दर्यादेगेवेल्या उदरगतीचे काम 5 जानेर 2025 सुरवात जातले आणि 6 म्हयन्यां भितर ह्या काम पुराय जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार